नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। हडफडे वाठारांतल्या HDFC बँकेचे ATM फोडिल्ले प्रकरणात 2 जाणांक केली अटक। गॅस कटराच्या मजतीन फोडिल्ले ATM फुडलो तपास सुरू। कितलीशीच वर्सां जाली वाहतूक खात्याक ना पुराय वेळ संचालक। अतिरिक्त ताबो दिल्ले परिमल अभिषेक 5 सप्टेंबराच्यान रजेर। कामा निमतान खात्यान येवपी लोकांक सोंसचे पडटात त्रास। पयले टेस्ट मॅचीन भारतान बांगलादेशाक 280 धांवड्यांनी हारयले। 2 कसोटी मॅचीचे माळींत भारतान 1-0 अशी घेतल्या आघाडी। सांदांद्रे मतदारसंघातल्या मोळ्या भाटीच्या बाल गणेशाचे विसर्जन थाटात। मोळेचो राजा बाल गणेशा अशा गजरांत भक्तांनी बाप्पाक दिलो भावपूर्ण निरोप। निमणे कला राखण मांडाच्या वांगड्यांक मेळपाक मुख्यमंत्र्यान दिलो वेळ। सोमारा 11:30 वरांचेर पर्वरी मंत्रालयान मुख्यमंत्री आनी मांडाच्या वांगड्यांची जातली बसका। भंडारी समाजाच्या कांय फुडाऱ्यांची राज्यांत नव्यान जनगणना करपाची मागणी। समाजाचो फुडारी रवी नायकाक दिले निवेदन। आता खबरो विस्तारांत। हडफडे वाठारांतल्या HDFC बँकेचे ATM मशीन अनवळख्या चोरांनी फोडले। गॅस कटराचो वापर करून ATM फोडले आनी भितर आशिल्ले 4.72 लाख रुपया फारायले। ह्या प्रकरणांत आयतारा हंजूण पुलिसांनी रुस्तम अब्दुल हक आनी मिजानूर रहमान मुल्ला ह्या दिल्लीच्या 2 चोरांक अटक केली। फुडलो तपास सुरू आसा। कितलीशीच वर्सां जाली वाहतूक खात्याक पुराय वेळ संचालक ना। तशेंच वाहतूक खात्याचो अतिरिक्त ताबो दिल्ल्या IAS अधिकारी परिमल अभिषेक 5 सप्टेंबराच्यान रजेर आशिल्ल्यान कामा निमतान वाहतूक खात्यांत येवपी लोकांक त्रास सोंसचे पडटात। पळयात पुराय बातमी। गोंयांत रस्ते अपघातांचें प्रमाण वाडतूच आसा। एके वटेन सरकार रस्ते अपघात नियंत्रणांत हाडपाचें उलोवन दाखयता, जाल्यार दुसरे वटेन ग्राउंड लेवलाचेर काम करपी वाहतूक खात्याक मात पुराय वेळ संचालक ना। तशेंच ह्या खात्याचो अतिरिक्त ताबो दिल्ले IAS अधिकारी परिमल अभिषेक फाटल्या कांय दिसांच्यान रजेर आशिल्ल्यान वाहतूक खात्यांतल्यो फायली फुडें वचनात। सद्याक परिमल अभिषेक हांचे कडेन गोंय पायाभूत सुविधा उदरगत महामंडळ तशेंच पर्यटन खात्याचोय ताबो आसा। खुबशे अपघात तुम्ही पळोवंक शकतात, जाल्यार ह्या सगळ्या बाबतींत सरकार म्हणटा की आमी हेजेर नियंत्रण दवरतलो। पूण एक अजापाची गोष्ट म्हणजे जे वाहतूक खातें गोंय राज्याचें जे वाहतूक खातें आसा त्या वाहतूक खात्याक अजून पर्यंत फिक्स परमनंट असो जो संचालक म्हणजे जो डायरेक्टर आसता तो मेळ्ळेलो ना। जाल्यार सद्याक एडिशनल चार्ज जो आसा तो परिमल अभिषेक हेका दिल्लो आसा। आनीक हो परिमल अभिषेक जो आसा तो GSIDC जो मॅनेजिंग डायरेक्टर सद्याक आसा। आनी तसोच तेजे बरोबर तेका पर्यटन जे खातें आसा त्या खात्यान सुद्दां तेका एडिशनल चार्ज दिल्लो आसा। सो सद्याक परिमल अभिषेक जो IAS जावन आसा तो सद्याक 3 खात्यांक तेजे लक्ष घातलेलें आसा तेणें। आनी जेन्ना वाहतूक खात्याची कसली फायल आसता ती फायल क्लियर जावपाक अशें म्हणटा तेजें जाल्यार वाहतूक खात्याचे जे कर्मचारी आसात त्या कर्मचाऱ्यांक तेका पर्यटन भवनांत स्पेशल वयचें पडटा आनी हितून भितर तेंचो टायम सुद्दां वेस्ट जाता अशें आमकां एक भितरल्यान अशें सोर्सिसां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या। आनीक हें सगळें जाल्ले कारणान खुबश्यो अश्यो फायली पेंडींग जाता। जाल्यार हितून सुद्दां आनी एक गोष्ट अशी आसा की 5 सप्टेंबरा पासून जो परिमल अभिषेक जो आसा तो लिवेर आसा। जाल्यार आतां तो लिवेर आसले कारणान खूब अशी गैरसोय जाता। मागीर तेजे जाग्यार जो उपसंचालक आसा सुनील चिंपका हो जो उपसंचालक आसा तेणी तेजो चार्ज घेवपाक जाय आशिल्लो पूण तेणी चार्ज घेतलेलो ना। जाल्यार आतां तेणी चार्ज घेतलेलो ना। आनीक मेन म्हटल्यार जेन्ना कसली फायल आतां कितें आसात ती क्लियर जावपाक तशीच पेंडींग पडलेली आसात आनी अश्यो खुबश्यो फायली सद्याक पेंडींग पडलेल्यो आसात। जाल्यार जेन्ना गोंय सरकार जेन्ना अपघातांचेर कंट्रोल दवरतलो म्हणटा जाल्यार वाहतूक खातें हें एक म्हत्वाचें खातें आनी ह्या खात्याचेर सरकारान लक्ष दिवपाक जाय। जाल्यार खंय तरी हांगा अशे थंय कर्मचारी सुद्दां आसात तेंची मागणी आसा
की वाहतूक खात्याक एक परमनंट असो जो संचालक आसा म्हणजे परमनंट असो एक डायरेक्टर वाहतूक खात्याक मेळचो, अश्यो बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. कला अकादमीच्या कथीत घोटाळ्याचेर चर्चे खातीर निमणो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तयार जाला. हे खातीर ताणें कला राखण मांडाच्या वांगड्यांक चर्चे खातीर आपयला. सोमारा सकाळी 11:30 मंत्रालयान ही चर्चा जातली. कला राखण मांडाचे वांगडी देविदास आमोणकर हाणें हे विशीं म्हायती दिली. कला अकादमीच्या कथीत घोटाळ्याचेर बरोच बोवाळ जाल्लो. ह्या मुद्द्याचेर कला राखण मांडान कला अकादमीच्या सामकार आंदोलन केल्लें. कला अकादमीच्या कथीत घोटाळ्याचेर चर्चा जावची अशी तांची मागणी आशिल्ली. निमणो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत चर्चे खातीर तयार जाला. हे खातीर ताणें कला राखण मांडाच्या वांगड्यांक चर्चे खातीर आपयल्याचे मांडाचे वांगडी देवदास आमोणकर हाणें सांगलें. माननीय मुख्यमंत्र्यान जवळ जवळ 2 महिन्याच्या उपरांत आमी मागलेली एक जी मागणी की आमकां तुमचे बरोबर उलोवपाक जाय कला अकादमी ह्या विशयाचेर. आमकां म्हणजे कला राखण मांडा आनी कला राखण मांड ह्या संघटनेचे सगळे पदाधिकारी हे वाट पळयताले मोठ्या आशेन की माननीय मुख्यमंत्री आमकां उलोवपाक आपयतलो कला अकादमी ह्या विशयाचेर. कारण सगळ्यांक एक चिंता आसा, सगळ्या गोंयकारांक चिंता आसा, सगळ्या कलाकारांक चिंता आसा की आमची आवय जी कला अकादमी आसा ती ज्या स्थितीन आसा आयज ती तितली बरी स्थिती अशी आमी म्हणूंक शकना. जेन्ना आमी कला अकादमी म्हणटा तेन्ना फक्त दिनानाथ कला मंदिर ही वास्तू न्ही, तर सगळो प्रकल्प जो आसा कला अकादमीचो सगळो प्राकार जो आसा तर तो प्राकार आमी वळीत धरता आनी तो सगळो बरे भशेन आसूं जाय. म्हणजे अगदी कला अकादमीचे ओपन एअर, कृष्ण कक्ष जो आसा, आर्ट गॅलरी आसा, कॅन्टीन आसा, मिनी ओपन एअर आसा आनी बाकी सगळे जे थंयसर संगीताचे क्लास चलपी सगळे ज्यो ती सगळी टोटल वास्तू जी आसा ही आमकां अपेक्षीत आसा आनी ती बरे भशेन आसची. कारण जे फिलर्स येताले तितून खंय खंय केन्ना केन्ना केल्लें काम गळपाक लागलें, केल्लें काम पडलें अशी स्थिती जेन्ना निर्माण जाली तेन्ना एक हुस्को सगळे वटेन व्यक्त जालो आनी तितूंतल्यान कला राखण मांड ह्या संघटनेची स्थापना जाली ही सगळ्यांक खबर आसा. आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा माननीय मुख्यमंत्र्याक की ताणें आमकां आपयलें उलोवपाक. आमी सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन, सगळ्या कलाकारांच्या वतीन सोमार दिसा माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या विशयाचेर उलोवपाक आतां वचपाचें आसा. परत एकदां तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा. पण आमी जी मागणी केल्ली आसा की श्वेतपत्रिका आमकां जाय, ह्या कला अकादमीच्या खर्चान जर कितें चूक माग जाल्ली आसत जाल्यार ती सगळ्या लोकां मुखार येवपाक जाय आनी जेणे चूक केल्या तांकां तेंचे कडल्यानूच ती दुरुस्ती करून घेवपाक जाय अशी एक आमची प्रामुख्यान मागणी आसतली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. भारतान पयली टेस्ट मॅचीन बांगलादेशाक 280 धांवड्यांनी हारयले. आयतारा 515 धांवड्यांचो फाटलाव करतना बांगलादेशाचो दुसरो डाव 234 धांवड्यांचेर आटापलो. 2 कसोटी मॅचींचे माळीन भारतान 1-0 अशी आघाडी घेतल्या. भारताच्या जैताचो हिरो थारलो तो रविचंद्रन अश्विन. ताणें 6 विकेटी घेत भारताचे जैत सोंपें केलें. ते भायर ताणें पयल्या डावात 113 धांवड्यांचो खेळ करीत भारताची स्थिती सावरिल्ली. भारताच्या 515 धांवड्यांचो फाटलाव करतना बांगलादेशान आयतारा 158 धांवड्यावयल्यान खेळपाक सुरवात केल्ली. बांगलादेशाच्या दुसऱ्या डावात कॅप्टन नजमुल हसन शांतोन 82 जाल्यार शाकिब अल हसनान 25 धांवड्यांचें योगदान दिल्लें. त्या नादी कॅप्टन रोहित शर्मान भारताचो दुसरो डाव 287 धांवड्यांचेर घोशीत करून बांगलादेशाक 515 धांवड्यांचें आव्हान दिल्लें. भारतान पयल्या डावात 376 धांवड्यो केल्ल्यो जाल्यार बांगलादेशाचो पयलो डाव 149 धांवड्यांचेर आटपिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शेनवारा सांतांद्रे मतदारसंघांतल्या मोळ्या भाटीच्या बाल गणेशाचे विसर्जन थाटात जाले. मोळेचो राजा बाल गणेशा अशा गजरान भक्तांनी बाप्पांक भावपूर्ण निरोप दिलो. पळयात विसर्जनाचे उमेदी खीण.
मडगांव नगरपालिकेच्या नगरसेविका दीपाली सावळ हिणे आंतोनियो परेरान केल्ले आरोप न्हयकारले. चिंचोड वाठारांत आशिल्ल्या उक्त्या सुवातेचेर कोयर उडयता म्हूण दीपाली सावळ हिणे ह्या वाठारांतल्या लोकां खातीर जॉगिंग ट्रॅक प्रस्तावित केला. हो ट्रॅक आंतोनियोचो प्रॉपर्टी भायर करतात आनी ताच्या मालमत्तेक हात लायिल्ले ना अशें दीपाली सांगता. फाटल्या दिसांनी जाल्ले ह्या बांदकामाच्या उक्तावण सुवाळ्याक आंतोनियोन आपूण प्रस्तावित जागेचो धनी आशिल्ल्याचो दावो केल्लो आनी ह्या सुवाळ्यांत अडचणी घालपाचो यत्न केल्लो. देखून आंतोनियो परेरा आड नगरसेविका दीपाली सावळ हिणे मडगांव पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या. एक हांगा ट्रक येवन डंप करतालो कचरो. सो लोकांनी आमी मेळून हाडयलो ताका आनी ताका विचारलें तूं हांगसो घालता तो म्हणपाक लागलो आंतोनियोन सांगला घालपाक. मागीर आमी ताका हाडयलें आनी ताका आमी धाडलो. मागीर रोखडोच 8-10 दिसांनी रेल्वे ओव्हरब्रिजाचो न्यू रोड जातालो तो सगळे हाडून ते परत हांगा डंप करताले. तेन्ना आमी हाडयलो लोकांनी सगळ्यांनी आनी सांगलें की तेणी सांगलें आंतोनियोन घालपाक लायला. मागीर दादा केनी ऑपोजीट एक न्यू बिल्डींग जाता, अजूनय काम चालू आसा, तोय सगळे हाडून घालतालो. ते ओनराक फोन करून विचारलें तूं हांगसो हाडून घालता तो म्हणपाक लागलो मॅडम सॉरी हांव म्हणपाक लागलो आपल्याक आंतोनियोन सांगला. तेन्नाय स्टॉप केलें आमी. मागीर तो चीफ ऑफिसरा कडेन गेलो म्युन्सिपालिटीन आनी तेणी सीओक सांगलें तुमचो कितें कचरो आसल्यार हाडून घाल हांगा. सीओन म्हाका कॉल केले आनी विचारलें हांवें सीओ घालनाका लोक रावता हांगा इश्यू जातलो. सो तेन्ना घालपाक ताका दिलें ना आमी. सीओक सांग सीओनूय घालूं ना. रातचो 2-3 हाडून घालपाक लागलो. ते बी कितें फुटलेले टॉयलेटीचे कोमोड, वॉश बेसिन्स, फुटलेले टायल्स. मागीर आमी ताका कितें केलें आमकां रातची 2-3 कळना आनी भुरग्यांनी सगळं वाड्या वयली मेळून CCTV बसयल्या झाडाक. आमी एक लेटर दिलें म्युन्सिपालिटीन सीओ की अमको मनीस हाडून हांगा कचरो डंप करता म्हणून. मागीर तो स्टॉप केलो तेणें. मागीर तो घालना जालो. एक्चुली आमी स्टॉप करपाक रिजन कितें त्या सायडीन जी घरां आसात पिंटो, आगुर्मेकर, सचिनांदींचे आनी बोरकर ते पोनांतल्यान ताका एक पायप येता. त्या पायपाच्यान फुल उदक पावसाचे ह्या सायडीन येता उदक आनी दादा ट्रेनी कडल्यान पोनाच्यान पायप आसा थंय उदक येता. सो ह्या पावसाक कितें जालें तुमी पळयला कितलो पावस पडला तो सगळ्या घरांनी उदक. तेंचो म्हाका फोन एक फातोडेर उदक भरला घरान. मागीर आमी JCB हाडून सगळो तो तेणी जितलो कचरो घातलो पळय तो सायडीन करून आमी तें उदक क्लियर केलें. मागीर 14 तारखेर आमचें इनॉग्रेशन आसलें डेव्हलपमेंटल वर्काचें. तो कोण एकटो सर आयिल्लो आमचो MLA मडगांवचो. तो आंतोनियो आयलो आनी सराक म्हणपाक लागलो की आपली हांगा प्रॉपर्टी आसा. सरान तेका सांगलें आमी कितें करपाक आयल्या पळय कोणाची प्रॉपर्टी न्ही रस्त्याची सायडीन. तरी सुद्दां तो म्हणपाक लागलो हें शेत आपलें लोक अशें करता तशें करून म्हणलें पेपर घेवन यो आनी मेळ उलोवया आमी म्हणून. तेंचो सगळ्यांचो व्हिडिओ काडपाक लागलो मोबायल असो धरून. त्या बायलांक कितें म्हणलें वा आमचो कितें व्हिडिओ काडटा तो बुरशी एक्शन करपाक लागलो हाताचो. मागीर दोनी भुरग्यां मदीं मातसो वाद जालो. मागीर तेंच्या मदीं आनी आमच्या भुरग्यां मदीं वाद जालो आनी आमी वचून तेजेर पुलीस कंप्लेन दिली. तेंच्यांनी प्रेस घेतलो हांगाच प्रेस घेतलो. ते प्रेसान म्हणटा ते की आमी हांगा लँड फिलिंग केला, एनक्रोचमेंट केला. हांव प्रेसा थ्रू सगळ्या लोकांक इतलें सांगपाक सोदतां तुमी हांगा येवन मुद्दाम पळोवचें हांगा कितें लँड फिलिंग आसा जावं एनक्रोचमेंट केला जाल्यार. आमकां ह्या जाग्यान ह्या भाटान ह्या प्रॉपर्टीन कसलोच इंट्रस्ट ना. फक्त आमी हे भुरगे खेळटा म्हणून आमी हांगा फुडें सरतात आनी म्हाजी इतलोच हांगा इनवॉल्वमेंट की इंटरफियरन्स आसा म्हणजे की हांगा क्लीन करून दिता तांकां. डेव्हलपमेंटल वर्क म्हणटा ते शेतांतल्यान व्हरता म्हणून शेतांतल्यान भितरलें कांय म्हणना आमी. रोडा सायडीन जो जागो आसा तुमकां दिसतलें रिटेनिंग वॉल आसा तेजे भायर आमी करतली आनी ते बी लोकांचो डिमांड आसलो. तेंचो कितें आसा एंटायर रोडाचे हॉट मिक्सिंग मागलें तेंच्यांनी तें जालें तेंचें करून दिलें. सेकंड पॉयंट आसलो तेंचो ब्युटिफाय द अबाव स्ट्रेच विथ रेलिंग्स बेंचीस वेर एवर पॉसिबल. सो हांगा करतले एकूच हें आसा सो ते आमी करपाक घेतला आनी हेजेर कितले लोकांनी 150-200 लोकांनी सायन मारून दिला की हें आमकां जाय म्हणून. राज्यांत नव्यान जनगणना जावची म्हूण भंडारी समाजाच्या कांय फुडाऱ्यांची मागणी. ताणें हे विशींचें निवेदनूय समाजाचो फुडारी विद्यमान मंत्री रवी नायकाक दिलें. शुक्रारा भंडारी समाजाचे सुमार 35 जणांनी आदलो मुख्यमंत्री आणि विद्यमान मंत्री रवी नायकाक निवेदन दीत राज्यात जनगणना घडोवन हाडपाची मागणी केली. हे मागणे फाटलो मुखेल हेतू आसा तो म्हळ्यार भंडारी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचो. सो एसटी रिजर्वेशन जेन्ना जातले जाल्यार खंयच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी एसटी रिजर्व करतल्यो हे जर कळटलें जाल्यार सेन्सस इज नेसेसरी. आनी जर नाजाल्यार सरकार आपल्याक जाय तशें करतलो आनी हें आमकां एका साद्या इलेक्शनांतल्यान दिसून आयलें. सो आमी म्हणटा की सेन्सस करा. सेन्सस गोंयचो करा. OBC कितले आसा
ते सगळे तुम्ही फायंड आउट करात कशें आसा, खंय स्प्रेड जाल्लें आसा हें कळटलें. बिसायड दॅट आमचो गव्हर्नरान एक कॅटेगॉरिकल स्टेटमेंट केला की क्रिश्चन पॉप्युलेशन ड्विंडल जाला म्हणून, मुस्लिम पॉप्युलेशन वाडला म्हणून. These statements are alarming. That means government has the data and is not sharing, or deliberately avoiding from 2011 to hold a census, and which is not a very healthy sign. So we have gone to him as he is one of the tallest leader of OBC community. He census करचो आणि OBC रिझर्वेशनय मागचे. नॉट जस्ट भंडारी समाज म्हणून पण OBC म्हणून जो आमचो घटक गोंयचो नियरली नाव 35-40% जो पॉप्युलेशन आसा दॅट इज OBC आसा. तांकां रिझर्वेशन दिवचें ही मागणी आमी सरकारा कडेन केल्या. त्या दिशेन आमी एक मेमोरंडम दिले तांकां. म्हणजे सगळे गोंयच्या सरसकट सगळ्या आमचे जे समाजाचे लिडर्स आसा ते सगळे आशिल्ले. जशें आतां एक 12% ST समाज आहा म्हणटा, ST समाजाक 4 सीट म्हणून आतां एक केंद्र सरकारान मंत्रिमंडळान निर्णय घेवन पार्लिमेंटान बिल हाडलेले आहा. तशेंच आमी आमचे मान्य आहा भंडारी समाजाचे की आमी मोर दॅन 50% आहा. म्हणून सेन्सस ना जाल्ल्या कारणान आनी 11चो सेन्सस जो आहा वो चुकीचो आहा. सरकारान तो केल्लो पळय तो चुकीचो आहा अशें आमचें म्हणणें. म्हणून आमची कितें आहा मागणी एक आमकां 20 सीट सुमार आमकां रिझर्वेशन मेळचे. तशें आमी काल रवी नायक आमचो नेतो आहा, मंत्री आहा, आदलो CM आहा आनी भंडारी समाज आमी ताका आमचो नेतो कसो मानता. सो आमी तेजे कडेन गेल्ले की तेणीन ही गोश्ट जी आहा ही CM पर्यंत आनी पार्टी पर्यंत व्हरपाची अशें हे गेल्ले. मेन मुख्य म्हणजे आमचो सेन्सस जावपाक जाय पयलो सगळ्यांचो, आमचोच म्हणून न्हू सगळ्यांचो बरे रितीन सेन्सस जावपाक जाय जेणे करून प्रत्येक समाजाचें पॉप्युलेशन कितलें आहा हें कळपाक जाय. आमची मुख्य मागणी आसली. कालच्या बैठकीत जो प्रमुख तुम्ही निर्णय घेतला सगळ्यांनी बहुतेक नेत्यांनी मिळून तो निर्णय खंयचो? आम्ही जवळजवळ 3 निर्णय कालच्या बैठकीत झाले. नंबर 1, आमचो देव जो भंडारी समाजाचो देव रुद्रेश्वर हा, या रुद्रेश्वराची पालखी ती काणकोण पासून पेडण्यापर्यंत घेवन आमी एक 15 दिसाचो प्रवास करपाचो निर्णय एक जाल्लो आहा. दुसरो जो निर्णय आहा वो ते जाल्या नंतर एक मोठो महामेळावो म्हणजे जवळ एक 15 ते 20 हजार लोक एकत्रित हाडून तेंचो एक व्हडलो महामेळावो भंडारी समाज अजाप हे असले महामेळावे करप हे आमकां व्हडलें अजाप न्हू. जर रिजर्वेशन जाता आनी सिटाची वांटणी जाता जाल्यार आमी कित्याक मागप ना. म्हणून आतां शेवटी दीत जाल्यार सरकार कितके तो प्रश्न मागिल्लो ताका सगळे खूब गोश्टी आहा, टॅक्निकल अडचणी आहा. पूण त्या खातीर एक 2-3 मेंबरांनी एक इश्यू रेज केलो की तांकां जर 4 मेळटा जाल्यार आमकां एक 20 मेळचे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कुडचडेच्या मार्केटांत हेर मतदारसंघांतले भाजीचे विक्रेते आपले दुकान थाटून धंदे करतात. स्वता रोयिल्ली गांवठी भाजयो हे भाजयेकार विकतात. मात अंदू वर्सा पावस चड पडिल्ल्यान तांचेर संकश्ट आयला. भाजयो कुसल्यो ताका लागून अंदू वर्सा गांवठी भाजयांचे दर वाडल्या अशें विक्रेत्यांनी सांगलां. 50 दोन कसली भाजी मूळ कसो तुम्ही रोयतात? तू खंय रावता? उत्तर. आता कुडचड्यार कितले वर्सां जाली तूं येता? 50 वर्सां. आता मोगी बी कशी चिबडा ती घेवन येता. आता हांगा तुवें खंयची भाजी हाडल्या? जी गांवठी भाजी खंयची आसा तुजे कडेन? भेंडे, मुळ्या भाजी, तांबडी भाजी, दही भाजी आणि दूध भाजी, मसऱ्या भाजी. ती कशी कुड्डुकी भाजी? 20 आनी दुसरी? 20. ती खंय शेता आतां? म्हणटरी ह्या वर्स पावस चड पडला पूण जालना हें भाजी बी रोवपा जालना? आतां म्हारग कित्याक म्हारग जाल्या भाजी ना म्हणच्यो? पयलीं कशी आसलेली?
मातशी 20 रुपयांक बी दिता न्ही. आता 50 रुपया 2 दिता 25. आणि लोक तुमगे भाजी व्हरती गोंयकार व्हरता काय चड भायले आसता? चडशी भाजी कोण चडशी भाजी खंयची आतां लोकांक गोंयकारांकूच ही गांवठी भाजी चड आवडटा खंयची चडशी वयता म्हणल्यार चड भाजी आतां वर्सा चड भाजी खंयची जाता कितली चड टेस्ट जाता ती मूळ केन्ना जाता मरता आनी हरशी तांबडी चड जाता आनी मोगी म्हणटी ह्या सिजनाक येता. आप आनी काँग्रेस हे दोन वेगवेगळे पक्ष आसात. दोगांकूय पक्षवाडीचो पुराय अधिकार आसा अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे उलयलो. अमित पाटकराचे विधानान कांय चुकीचें ना अशें म्हणीत ठाकरेचो पाटकराचे पक्षवाडीचे भुमिकेक तेंको. राज्यात सद्याक आघाडीत बिघाडीचे चित्र दिसता. हाका कारण ठरला ते म्हळ्यार आप आनी काँग्रेसी मदले कास्किकाव. 40 मतदारसंघात काँग्रेस पक्ष घटमूट करपाचे प्रदेशाध्यक्ष पाटकराचे विधान म्हळ्यार मुख्यमंत्र्याच्या स्क्रिप्टाचो भाग आशिल्ल्याची जाहीर टिका आपाचो गोंय मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकरान केल्ली. पालेकराचे टिके उपरांतूय पाटकार आपले विधानाचेर ठाम राविल्लो. आतां काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेनूय अमित पाटकराचे विधानाक आपलो तेंको दिलो. पक्ष घटमूट करप हातूंत कांयच चुकीचें नाशिल्ल्याचे ठाकरे म्हणटा. एक लक्षात घेतलं पाहिजे की दोन्ही पार्टी वेगवेगळी पार्टी आहे. काँग्रेस पार्टी वेगळी आहे, आप पार्टी वेगळी आहेत आणि दोन्ही पार्टींना आपापला पक्ष वाढवण्याचे पूर्णपणे अधिकार आहे. आणि त्याकरता जरी उद्या अलायन्स झालं तर आम्ही एकत्र निवडणुकीला सामोरं गेलं त्यावेळेला कुठल्या जागा कोणाकडे राहतील ते सर्व हायकमांड बसून ठरवेल. परंतु त्यापूर्वी सगळ्याच मतदारसंघामध्ये जर कोणा शक्ती नसेल त्यामध्ये तर मग एक दुसऱ्याला फायदा त्याचा होणार नाही. म्हणून प्रमाणित पक्ष हा वाढवला पाहिजे आणि त्या दृष्टिकोनातूनच अमित पाटकरांनी भाष्य केलं असेल. नेमकं माहित नाही, माझ्या पुढे पूर्ण रिपोर्टिंग नाही आहे, परंतु त्या दृष्टिकोनातून त्यांनी केलं असेल किंवा सर्वच मतदारसंघामध्ये आम्ही काँग्रेस पक्ष मजबूत करण्याचा प्रयत्न करू. आम्ही लढू म्हणण्यापेक्षा काँग्रेस पक्ष मजबूत करण्याचा प्रयत्न करू हेच वाक्य असायला पाहिजे. आणि कुठल्याही पक्षानं असं स्टेटमेंट केलं तर ते काही चुकीचं आहे तसं मला वाटत नाही. कुठलाही पक्ष असेल तर त्यांचं संघटन त्या संपूर्ण राज्यामध्ये मजबूतच असलं पाहिजे ना. अलायन्स करत वेळेला सुद्धा एक दुसऱ्याला फायदा त्याच वेळेला मिळेल की ज्यावेळेला पक्ष संघटन मजबूत आहे. ओके. आणि आपने जे विधान केलंय ना सर, म्हणजे तुमचा सध्या तो मित्र पक्ष आहे, आघाडीत आहे, त्यांनी असं विधान केल्यामुळे कुठेतरी लोकांमध्ये आणखी गैरसमज पसरला जाऊ शकतो असं तुम्हाला नाही वाटत? तुम्ही यावर काही चर्चा वगैरे करणार आहात का? नाही, एकत्र मित्र पक्ष असणं वेगळं, कारण शेवटी पक्ष तर वेगवेगळेच आहे ना. तर प्रत्येकाने आपला पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न केलाच पाहिजे. त्यांनी सुद्धा त्यांचा पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी नेत्याने सुद्धा त्यांचा पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. विषय हा नाहीच आहे की त्यांचे कुठे वाद आहेत आणि त्याच्यावर स्टेटमेंट काही करावं अशा प्रकारे काही गरजही नाहीये. आणि वाढवण्याचे अधिकार हा सर्वांना आहे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लंच टायम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एक बात तो साफ है, अगर नैक A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल युनिव्हर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर.
आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही